दिव्यवाणी 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 देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो नवें असो 7वो दीस आज आमी संभ्रमता ह्या संदर्भार मरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी म्हणून आज संदेश आसा वडिलां बाबतींची पयलीं बोधकां देखून आमची जबाबदारी आवय बापूय जावन भुरग्यांक शेगुणांनी वाडोवंक पवित्र सभेची सतां शिकोवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागची गरज ह्या पासत आधुनीक काळार मनशान शिक्षणाक विशेष म्हत्व दिलां तांक आसूं वा ना हर एक वडिलां आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक आशेतात ह्या खातीर जायतो सॅक्रिफायस करन वावर करन भुरग्यांनी बऱ्या फुडाराक पावोवचें प्रयत्न करतात पूण शिक्षण जें आमी इस्कॉलांत घेता तें विद्यार्थींक वा एका मनशाक संपूर्ण शिक्षीत करिना म्हणलें आमी जाणाव मनीस संपूर्ण जायजे तर ताका बाबर्ताची बुन्यादी गरजेची मरयेन आपल्या पुताक जेजून बुदवंतकायेन आनी जाणवायन वाडयतना बाबर्तांनी वागयलो म्हणलें उगडास दवरया आनी ताची देख घेवन आमी आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक बाबर्ताची खरी बुन्याद दिवया तेन्ना शिक्षण संपूर्ण जातलें ह्या परी आमच्या भुरग्यांक शिक्षीत करूंक आनी कुटुंब बाबर्ताचें बुन्यादीचेर बांदूंक हाडूंक मोरयेची ससाई आमी मागया आमी भुरग्यांक आमी जल्म दिल्ल्या भुरग्यांक वोल लावंक वा बावतिस्म दिवंक इगर्जेक हाडटना दरवट्या लागीं याजकान उसारचीं उतरां तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात आवय बापूय सुक्त नांव सांगतात नांव सांगून जाल्या उपरांत परत ह्या जागी सरता ह्या भुरग्याक तुमी कितें मागतात तवळ आवय बापूय कितें म्हणटात पवित्र स्नान मागता तर ह्या जग परत म्हणटा ह्या भुरग्याक तुमी पवित्र स्नान मागतात तर पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो ताका बाबर्तान वाडोवंक पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे वागोवंक तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात म्हणून विचारतना आवय बापूय वय आमी बरी समजता म्हणटात म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो त्या दिसा दिल्ली ती बासवणी मुखांतर आपूण म्हज्या भुरग्याचो गुरू आपूण म्हज्या भुरग्याचो शिक्षक आपूण म्हज्या भुरग्याचे एक बोधका म्हणलें ती मानून घेतात आनी त्या प्रमाणे शिकतात वाडतात भुरग्यांनी सडावत कितले MBBS केल्यारी MBA केल्यारी वा MD केल्यारी वा कितें व्हडलो इंजिनियर जाल्यारी भुरगे ती आजचे प्रमुख शेगूण कोणाचे दिसवणेचे कोणाचे आवय बापायचे आवय बापाय कशीं आसात तशें भुरगीं कित्याक ती ल्हानतावन जल्मातावन त्या आवय बापाय पळोवन वाडोवन येतात आनी तांणी उलोवचीं उतरां तांणी शिकचें शिकप तांणी चलची रीत तांणी करचो हावभाव हें सगळें तीं भुरगीं आपणाक शिकून घेतात आनी तो केदो व्हडलो मनीस जाल्यार ताजे कुटुंबाचें सैंब आवय बापायचें सैंब तें मायाक जायना तें तशेंच आसता देखून हें मतीन दवरूंक जाय अशें आसतना आज आमी शिक्षकांचो दीस आचरण करच्या संदर्भार सर्व शिक्षकां बसोवंदी मागया आमकां कोणें शिकयलां त्या शिक्षकाचो उडास काडया आमी व्हडलें शिकोवंक ना जावं पुरो पूण ज्या क्लासींत आमी शिकल्या जावं पुरो प्रायमरींत पयल्या क्लासींत हांव 7वी क्लासी पर्यंत 8वीत हांव 10वी पर्यंत 10वीत हांव PUC पर्यंत PUCत हांव डिग्री पर्यंत वा इंजिनियरींग पर्यंत वा MBA पर्यंत आमकां शिकयलेले आमचे प्राध्यापक आमची शिक्षकां आमचे मास्टर आमचे टिचर आमकां उडास आसात आज आमच्या मदें तीं जायतीं जाणां ना देवादीन जाल्यान तांचो वावर तांणी केला तांणी आमचें शिकयलां आदींच्या काळार तुमी जाणांत एक इस्कल पयस आसतालें एका गांवांत एक तिस्कल आनी तिस्कलाक एक टिचर वता जाल्यार ते गांवच्या हळ्ळेच्या सगळ्या भुरग्यांक सांगाता घेवन चलोवन तिणें आनी एका थंयसर पयसल्या इस्कला वेचें आसलें आनी ती टिचर जावं दी तो मास्टर जावं दी सगळ्या गांवाक मास्टर म्हणून नांवाडलेलो आसतालो आनी तसलो एक स्थानमान मिस्त्री म्हणून आपयताले ताका मास्टर म्हणून आपयताले कित्याक तो सगळें ताचें जिवीत भुरग्यां खातीर दितालो आनी असले एक शिक्षकाचो दीस आमी आचरण करतना आजुनी ह्या पंतवानाच्या कॉम्पिटिटीव ह्या समाजेंत पंतवानाच्या काळार आतां शिक्षकां जावचें भोव कश्ट बरें क्वॉलिटी शिकप आमी दी जाय म्हणून शिक्षकांक वत्तड घालचें आसा हे संदर्भार शिक्षकांक
शिकोवंक बरी कृपा जाणवाय मेळ अशें आमी विशेश करून ह्या नव्यानाच्या वेळार आमी मागया आनी मरिया मायक पुला अर्पण वंदन मान करून आमी गावया गीत सक्कड सांगाता मेळया. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागींच या आमचे ताळे एक करया मोरी खोगुळसिया ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुगट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागींच या आमचे ताळे करया मोरी खोगुळसिया पावल्या भितर बादली शिमती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरी हवो जाली ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुगट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागींच या आमचे ताळे करया मोरी खोगुळसिया. आम्हा पास विनंती कर ये बाळक मोरये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. मरिया आमचे भोव मोगाळी माय तूं कशें जेजूची आवय तशेंच आमची कुटुंबाची आवय तुवें कशें जेजूक बाबार्थान देवबिरांतीन विधेयपणांत आनी जाणवायेन वाडयलो तशें आमच्या भुरग्यांक ह्या अशें गुणांनी वाडोवंक आमकां वडिलांक शिकय. तुका मान करच्या ह्या वक्ता सर्व आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान भर तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपाक तांणी वाडटाना बाबार्थाच्या करण्याद्वारे दैवीकपणांत वाडोवंक तांकां बेसांवांनी बरें म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्व शिक्षकां पासून देवादीन जाल्ल्या सर्व शिक्षकांक ससान विशो मागून अजूनय आमची शिक्षकां आसात तर तांच्या बऱ्या भलायके पासून मलगड्या शिक्षकांच्या बऱ्या भलायके पासून पिडेस्त शिक्षकांच्या त्या बऱ्या भलायके पासून अजूनय वावर करन आसात त्या सर शिक्षकांच्या सर्व समृद्धे पासून आनी सगळे सांगातास तांच्या तब्येत शिकच्या सर भुरग्यां पासून आमी मागया. नमान मरिये कृपेन बरयली समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावळ जेगुसीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कळीत आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयली समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावळ जेगुसीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कळीत आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयली समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावळ जेगुसीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कळीत आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीन तो साता आनी सदांच सर्वदा आमेन. मगळ भावनो भयणीनो आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटयतात सांजुता मरिपाक बरयलेल्या सर बरेपणा देवार कांसान भेटयतात मार्क आनी स्टेल्ला कुटिनो सांजूद वडो तांचेर येद्या बसोत आमी मागया.
तशेंच जल्मा दीस आचरण करचो बाप स्टीवन कुटिना ताच्या बसोती विशेष करून आयच्या दिसा आमी मागया. देवदीन आयरीन आनी संतोष डिसोज आत्म्या बसोत मिस बेडेता विन्सन डिसोज आनी गुटाम नित्या दरवडो तांचे रेदे बसोती आमी मागया. आमा समेस्त तांचे रेदे बसोत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मगळ भावनो भयणीनो ह्या पवित्र मिसांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर एक गडी बरो आमी दोळे दांपी आमच्या पथकाची दूख दर्या आनी तळकाळ जमानान हे पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां आमी तयार करया. कळजांत हांव दुखदार बोगसाणे मागतल्या बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्यांका कुळतकर. तूं पत्यांका पोंगायलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता का कुळतकर. आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्यांका कुळतकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देव आमच्या भोवमगाळ बापा बगेवंत अहंकार मरयेची शेकाय आमकां भोव कल्या देखून आमी संतोषतांव. हे भोव मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार आनी सरकार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक वडान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांवें येदोळ सांगिल्ले संगती तुमकां एक द्रश्टान जायश्यो म्हाकाच आनी आपोलोक हांवें लागू केल्यात. अशें केल्ले वरवीं बरोवन घाल्ल्या नियमा प्रकार जाला म्हणल्यार सांगणेचो अर्थ आमचे ता तुमी शिकत जाय. एकल्याचें वटपण पळोवन ताजी पाट घेवन आनी दुसऱ्या विरोध रावूंक तुमी फुडें सरचे न्हय. हेरां प्रास तूं वड म्हूण कोणें तुका सांगला. तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणल्यार कितें आसा आनी तुवें तें हेरां तो घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणले बरी तूं बाडाय उलयताय कित्याक. इतल्या भितरच तुमी पुरतें दादोशी जाल्यात शेक दिसता. तुमी ग्रेस्ती जाल्यात. आमचे विणेस तुमी राजवटकी तुमी हातान धरल्या. तुमी निजायगी राजा जाल्ल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी तुमचे बराबर राजवटकी चलोवन आसता. म्हाका दिसता देवान आमकां दमदुतांक मरणाचें फर्मण जाल्ल्या बरी सगळ्या प्रास निमाणे करून रंगस्थळां उबे केल्यात. सगळे रचने मुखार मनशां आनी देवदूतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या. आमी क्रिस्तांव पासत पिशे, तुमी क्रिस्तांव पासत शाणे. आमी अजगत, तुमी सक्तिवन. तुमकां मन मेळटा, आमकां अवमान. आजून पर्यंत आमी भूक आनी तान मारतांव, विणगे आसांव, मार खातांव आनी गरदर नासतना गांवांत भोंवतांव. वावर करून आमच्या हाताची बोटां जरयतांव. आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागून आशिर्वाद दितांव. आमकां मेळटा ती दगदणी आमी कुशेन सोंसून व्हरतांव. आमची निंदा केल्या वेळार आमी बळेपणे जाप दितांव. आमी निजायगी आज पर्यंत संवसारा सकयर आनी सगळ्यांनी भायर उडयल्लें मेळ्ळें जावंक पावल्या. तुमकां लजे घाली जाय म्हणणे बागार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक भूलबाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्तांतें हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापाय म्हणलो एकलोच. हांवच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्तांतें तुमकां जम दिल्लो. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. श्लोक. आपणा उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सर्वेस्पोरेचो वांटो सगळोच नितीवन. सव आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणा उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. ताच्या भक्तांचे अत्रेक तो जारी करता. ताची बोब आयकून ताका दिवारता.
आपल्या इश्टांची सर्वेस्पर राखण करता, पण नश्ट्यांची तो निसंतान करून सोडता. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव घातलो. सगळे मनशाकळ ताचें नांव वाकणटले, ससनाच्या ससनाक. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. उद्गार. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे. हंस वाट हंस सत आणि हंस जिवीत म्हणटा सो मी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसू मिया. एक साबाता दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वता आसतना ताचे सीस थोड्यो कणश्यो मोडून त्यो हातार घोष्टून खाताले. हे देखलेल्या फरिजेवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबाताच्या दिसा आडवरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगत्यांक भूक लागल्ल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरान भितर सरून फकत ह्या जगांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकच खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें काडून केले आनी आपल्या संगत्यांक दिले नेणान तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साबाताचोय धनी म्हणयेत. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मग अशनो आमी एका पवित्र देवाची भुरगीं परसा. कशें देव त्रिएक कुटुंबांची येता तशें आमची कुटुंबां बवरताची देवबिरांतीची करूंक देवाची ससाई मागून आमची मागणी ताचे समोर आतां आमी दवरया. तुमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. मुगळ बापा एक सार्वत्रिक कुटुंब म्हणलें पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक, तशेंच सौर गोळी बापांक आनी फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक, मुखेल्यांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगाच्या स्पिरितान बर. बवर्तेची शिकवण दिवच्या वावरांत तांकां प्रेरीत कर आनी पवित्र सभेक बवर्ताच्या स्पिरितान चलोवन व्हरूंक तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हण आमी मागतां. बापा आमची मागणी आमच्या आयक. वडिलांक देव बिरांतीन बर तुजो मोग आपल्या जिणेंत अनुभव केल्ली ती आपल्या ल्हाना भुरग्यां बाबर्तान वागोवंक तांकां कृपा दी म्हण मागतां. बापा आमची मागणी आमच्या आयक. भुरग्या बाळांक तुवें सभा देण्यांनी भरल्याय ती देणी लौकीक तरान रुता करूंक आनी आमी हर प्रयत्न करतना तेच परी बाबर्ताच्या करण्यांनी तांकां रुता करूंक गरजेची कृपा आमकां लाभय म्हण आमी मागतां. बापा आमची मागणी आयक. कुटुंबांतले भक्तीपण मागणे तुका दिवचो वेळ आनी मनशान दिवचो मान उणो जाल्ल्या आधुनीक काळार आमी आधुनिकतेचे गुलाम जायनासतना जिवंक आमची मनां उजवाडाय आनी आमची आत्मीकतान वाडय आनी खरी बाबार्तेजीनी जिवंक गरजेचे आत्मीक जाणवायन आमकां बर म्हण आमी मागतां. बापा आमची मागणी आयच्या दिसा शिक्षकाचो दिवस आचरण करच्या ह्या वक्ता आमी उडास काडटा आमकां ह्या पावंडा पावयलेल्या सर शिक्षकांचो. देवादीन जाल्ल्यांक ससान विशो लाभय. पिडेस्त आनी प्रायवंत जाल्ल्यांक तांच्या संगाता रावून तांकां तूं संगात दी. आजुनूय शिकोवन आसात तांच्या वावरांत तृप्ती समाधान भुरग्यांचो सांगात भरपूर तांकां फावो जावं दी. तांचें जिवीत नंदन कर आनी संतोशाचें समाधानाचें कर म्हण आमी मागतां. बापा आमची मागणी आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पसोद वावुरच्या दाक्तेरां नर्सांक आनी समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अनवार बेगीन शनिवार म्हण आमी मागतां. बापा आमची मागणी आयक. एक घडी बरदोळे दांपिया.
आज बाप स्टीवन कुटीनो तसो जल्माचो दीस आचरण करता ताजे बसत आमी मागया नवसो याजक जावन माडेन तारीफ गजेन सहायक विगार जावन सेवा दिवच्या ह्या वखता ताका कुडी आत्मेची बरी भलायकी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा ही आमची काळजांतली खरी प्रार्थना तूं स्विकार करे. आमच्या वडिलांची काळजां बावार्थान आनी मोगान भर. मुरयेची देख आनी देव बिरांत तांकां शिकय आनी आमकां सर्वांक मुरयेची ससायन भर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुम्यान जीवन मुझे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे ह्या उंड्या वायना सोवें गीतून सुम्या काळीज मुझे कालतें बोळें बीन कांतय ताचेर सारकें तुजें मोगान तुज्या कुंतें म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमीक आमचे आनी ह्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्प मानून घेवन भोगन वळ्या बापा आमच्या देवा बागेवंत ओंकार मरये देवाचे मातेसो आज बाळक मरये सुगडास करून ह्या नव्यानाच्या दिसा आमची मागणी आनी देणी तुज्या मुखार आमी दवरता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गेच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. बाळक मरयेक आमी आज नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजे किर्ती परगडता. आपल्या अंकुरपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपें तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणे संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमची तळ मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस तूं सर्गांनी संवसार पडला तुज्या वैभवान ऊन सर्गेन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गेन तुका जय जय ऊन सर्गेन तुका जय जय. पवित्र घडयात आमी समरमतना आमच्या सर शिक्षकांचो उडास काडया तांचे पासून आमी मागया. बाबा करसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडताचो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेवा पिटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां आनी तुजी इश्टगती दंतरलेल्या समेजता तुजें परजळीत मुखार म्हळ पळोवंक फोव करी. आम समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्य वचूच हे भाग्य धर्म दोता भाग्य वचूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमचे सुमया जेजू क्रिस्तान शिकयलेले मागणे तो एक मेस्त्री जावन ताणें खरेपणी शिकयलें. आमी हर एकले आमच्या ताब्यान दिल्ल्या सर्व व्यक्तीचे मेस्त्रीण म्हणलें समजोन आमच्या ताब्यान दिल्ले मिसां बऱ्यान करून देवा स्वादारण कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इसलेले आमकां शितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिशडेंतले आमकां निवार. दयकुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रसवडकी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तुमचे येताने राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिळी तुम संसाराची पाप काढताय आमची काकळूत कर. देवाची शिळी तुम संसाराची पाप काढताय आमची काकळूत कर. देवाची शिळी तुम संसाराची पाप काढताय आमकां शांती दी. प्ले जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमकां समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसार आयलेली एक शिक्षक जावन देवाच्या राज्याची बरी खबर प्रगट केल्ली. आमी आमच्या कुटुंबांत शिक्षकां जावन समाजींत शिकोणदार जावन आमची जबाबदारी बऱ्यान पळोवंक उलो दिता ती हे शिडेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे एका सुत्रान बरायकी मेळटली.
शांती सागोरात आमच्या दयाळ सोडवून दारात जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची वेची दारा इतली मोवाळता कळ तुजी असीम दयाळाय सर्गींची दैवीक ताणांदा दोस करची पुलीत करची नामची मोगाळ शांती सागोरात आमच्या दयाळ सोडवून दारात जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची वेची दारा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भूमगाळ प्रितेच्या बापा घेऊन अहंकार मरिये देवाच्या मातेच्या उगडासाक तिच्या जल्मा दिसाच्या परबेक तयार करून करच्या या नव्याच्या दिसा आम्ही तुका भेटलेल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोषण दिलां या पोषणाचे गठण आमचे माये परी आमी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी सासनाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन एक घडीभर बसया मग भावना भयणीनो व्हडा संख्यान सकाळींचे उठोवन मरियमेचेर अभिमानानी गौरव दवरनो या नव्यानाच्या मिसाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पडयता देवाची आशिर्वादां मागता तशेंच हांगासर आसलेल्या सर शिक्षकांक शिक्षकाचे दिसाचे शुभाशयी पाठयता हॅपी टिचर्स डे म्हणटा फेस्ताक तुमी आदार दिवन कांय कुमोग करूं आशेतात तर थंय ऑफिसांत तुमी दिवयेत थंयसर ती घेतात फेस्ताक मुद्दम दिवंक उलो दिता मुद्दम तुमी ऑफिसांत दियात नव्यानाच्या मिसांक मिसां दिवयेत तशेंच फेस्ताच्या संभ्रमी मिसाक मिसां दिवंकी उलो दिता तुमी ऑफिसांत ती दिवची भुरग्यां खातीर विशेष करून मागया आनी ह्या संदर्भात तांचो उडास काडया तांचे बसोती आमी मागया उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार वणितांव ये देव माये भुरगीं तुजी आमी गितां गावूं तुळशींतांव दिन वाजतांव आमकां मोरये आज तुका भक्ती नोटेन नवन करूं माय तूं देवाची माय तशें सामची आयक माये दये मागणी आमची माय तूं देवाची माय तशें सामची आयक माये दयेन मागणी आमची वंदितांव वणितांव ये देव माये भुरगीं तुजी आमी गितां गावूं हरसितांव दिन वाजतांव हांव गाय मोरये आज तुका भक्ती नोरबीन नमन करूं मोगाळ पुता सोवेन अवकारमय आशीर्वाद देव आमकां भगिन गुरुसाचे करवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन